आयतारा राती 9 सुमार आमकां सेंट्रल लायब्ररीच्या मुखार लॅपटॉप ओपन करून जे व्हिडिओ दाखयले थंयच्यान हें सगळें नाटक सुरू जालें. ताज्या पयलीं ऑब्वियसली सुलेमान सिद्दीकी क्रायम ब्रांचीच्या लॉकअपांतल्यान पळून बिळून गेल्लो. बट ताका जे वादळ जालें पळय तें वादळ म्हळ्यार पयलीं तो पळून गेलो तेन्ना तें वादळ आशिल्लें. तुमी तो लॅपटॉप भायर काडला आनी ताचें चक्रीवादळ जालें. सो हें चक्रीवादळ जावन आज मेरेन ताका परत धरून हाडटगीर तुमकां कितें दिसता की अजून पर्यंत सगळो दोश काडून सरकाराच्या माथ्यार मारचो दिसता? जो विषय जो जालो सुलेमान सिद्दीकीचो ताजे वयल्यान म्हाका दिसता राजकारणाचें इन्व्हेस्टिगेशन किंवा इन्व्हेस्टिगेशनाचें राजकारण हो मुद्दोच नासलो. मुद्दो सारको सादो आसलो. जेन्ना एक क्रिमिनल जाका सरकाराचो मुख्यमंत्री सिनियर IPS ऑफिसर्स सामको सिरियस हार्डकोर क्रिमिनल म्हणटा जे आमी डिनाय करना कित्याक ताजेर ज्यो केसी आसलेल्यो पळयत आनी आमी केन्नाच एका उतरान म्हणूंक नासलो की तो क्रिमिनल न्हय किंवा ताका सिंपती दाखोवंक नासली. जर कोणाक दिसता दाखयल्या जाल्यार ताणें ती येवन फुडल्यान दाखोवची. असो मनीस जर एक सिंगल कॉन्स्टेबल क्रायम ब्रांचांच्या कस्टडींच्यान ताका जर असो तो भायर काडटा जाल्यार म्हाका दिसता ती क्रायम ब्रांचाची कस्टडी म्हणूंक शकना. ताका जे तरेन भायर काडलो जाल्यार ताका आज म्हाका दिसता गोंयकार आज म्हणपाक लागल्या की ते क्रायम ब्रांचाचे गेस्ट हावस आसले, हॉटेल आसले, त्या हॉटेलांच्यान ताणें चॅकआउट केले आनी थोडे दिसांनी तो परतो चॅक इन जाला म्हणून. अशे परिस्थितींत जेन्ना तो व्हिडिओ आयलो आनी ते व्हिडिओन सामक्यो ताणें सिरियस एलिगेशन्स केल्ली. तातूंत IPS ऑफिसराचेर एलिगेशन केल्ली क्रायम ब्रांचाच्या, ताजेर DYSPचेर एलिगेशन्स आसली, तातूंत BJPचो सिटींग MLA आनी जो डेप्युटी स्पीकर आहा ताजेर एलिगेशन्स आसली. आनी हांव परत म्हणटा आसतना ते एलिगेशन्सूच म्हणटा. हांवें पयरूय म्हणलां की एका एक्युज्डान जाणें कस्टडी तोडून पळा ताणें केल्ली एलिगेशनाचेर कोणाक फासार दिवपाची गरज ना. पण प्रायमा फेसी नेसेसरी आसलें की सरकाराचे वटेन ते दिशेनूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें आनी ताका बेगीनचे बेगीन धरून हाडप हे अनुशंगान आमी तो व्हिडिओय आमकां मेळ्ळो, पुलिसांकूय हँडओवर केलो, इमिजिएटली इन्फॉर्म केलें. त्याच प्रमाणे तो मिडिया फुडल्यानूय हाडलो कित्याक जेन्ना पुलीस स्वता क्रिमिनलाक एस्केप करपाक आनी एस्कॉर्ट करपाक इनवॉल्ड आसता तेन्ना इट वॉज नेसेसरी की द ट्रूथ at least whatever was there on the pen drive is brought before the people of Goa through the media before it is handed over to the police to prevent it being totally deleted or washed out.